नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. कला अकादमी विशयी टास्क फोर्स समिती आनी एक्सपर्ट समितीन दिल्लो रिपोर्ट हांवें पळयला. दुरुस्तीचें काम त्याच कंत्राटदारा कडच्यान ऑक्टोबर मेरेन करून घेतले. मुख्यमंत्री उलयलो. उपरांत खंय त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करून ब्लॅकलिस्ट करतले. मुख्यमंत्री सांगता. म्हादय विशयी NIOच्या शास्त्रज्ञांचो रिपोर्ट खंय ताणें अजून पळोवना. काही दिसा पयलीं टास्क फोर्स कमिटीन कला अकादमीच्या निकृश्ट कामाचो अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे दिल्लो. लायटिंग, साऊंड सिस्टमीत आणि हेर गजालींनी त्रुटी आसात म्हूण समितीन रिपोर्ट दिल्लो. त्या रिपोर्टा उपरांत मुख्यमंत्री सावंतान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले, दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉइंट केली, दुसरी घेतली. सगळीं कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, कोण तेंचो साऊंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यांची टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आणि तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट त्याच्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळीं कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करून आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो. ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत त्याच्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयता. मजगतीं म्हादय विशीं NIOन दिल्ल्या रिपोर्टाचेर अभ्यास करून मागीर प्रतिक्रिया दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. म्हादयचे NIOचो रिपोर्ट हांव वाचता, ताच्या उपरांत रिएक्शन दितलो. NIOचो रिपोर्ट जिला सबमीट केला आनी वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले लाटंबारच्या वाठारांत उस्पा म्हणटा थंय बेकायदेशीर स्टोन क्वॉरीचेर उपजिल्लो अधिकारी आनी मामलेदाराची कारवाय. चिरे कापपाची 2 मशिनां आनी 2 जनरेटर जप्त केल्यात. क्वॉरी कोणाची तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. ते विशयी तपास चल्ला म्हूण म्हायती. फोंड्या हावजिंग बोर्डा कडल्यान नव्या बायपासाचेर स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान अपघात वाडले. राती स्कुटरीन वचपी एकल्यान रस्तो क्रॉस करपी म्हशीचेर गाडी मोखली. लायटी नाशिल्ल्यान रातया रस्तो क्रॉस करपी गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून अपघात जातात म्हूण थळावे उलोवन दाखयतात. रस्तो जाल्लो तेन्ना 2 दीस खंय लायटी पेटल्यो, उपरांत नाच. नमस्कार. आमी आयज आसात ते हावजिंग बोर्ड हांगासर आनी हावजिंग बोर्डा कडल्यान हो जो रस्तो बायपास जाल्लो आसा हांगासर आयज एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. कारण एक मनीस तो कामां साकून आपल्या घरा वयता रोजगांव वाटेन, तेन्ना हो जो डिवायडर आहा, डिवायडरान अकस्मात एक म्हस देंवली सकयल आनी ताका अकस्मात ती गाडी कंट्रोलान आयली आनी तेणें म्हशीक धक्को दिल्या कारणान तो एक्सिडेंट घडलेलो आसा. आनी जो मनीस आहा तो जवळ जवळ 15-20 मिनटां अनकॉन्शियस जावन उरलो. कारण 108 जी आहा ही 20-25 मिनटां हांगासर पावली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्याच प्रमाणे हो जो बायपास हालींच म्हाका दिसता हो केला, आनी पण ज्यो लायटी आहा त्यो हांगासर केन्नाच पेटना. आमी पयल्या जाल्यार नवो जेन्ना बायपास जालो तेन्ना 1-2 दीस लायटी ह्यो पेटल्यो म्हणून, पण आतां कित्याक लागून पेटना काय कळना. फॉल्टी लायटी आसा काय कोण पेटयना मुद्दाम कळना. कारण हांगा जायते एक्सिडेंट जावन लोक पडले रातचे. पण ह्यो लायटी हायवेच्यो आसा जाल्यार थोडी जनावर समज डिवायडरान देंवता जाल्यार एटलिस्ट फुडल्या चलयत्या मनशाक कळटा, पण कांयच जायना हांगासर. आनी बेश्टो हो आतां एक भुरगो, अजून तेजें नांव कळोंक ना, पण तो ताका आतां शिफ्ट केल्लो आसा हॉस्पिटलान. आनी पुलीस हांगासर पावना, आतां गाडी पंचनामा करपाच्या वाटेर आसा. इराक सावन कारवार म्हाल घेवन आयिल्ल्या बोटीवेल्या एका पाकिस्तानी नागरिकाक बोटी सयत कोस्ट गार्डान परत धाडलो. बोट इराक सावन आयिल्ली. ह्या पाकिस्तान्याक कारवार बंदराचेर ताब्यात घेतलो आनी चवकशे उपरांत भारताच्या सागरी शिमेवेल्यान बोटी सयत परत धाडलो. बोटीर 15 भारतीय, 2 सिरियन आनी 1 पाकिस्तानी आशिल्लो. पाकिस्तानाचो फोन आनी बाकीचे सामान जप्त. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये जो तणाव निर्माण झालो आसा त्या तणावाच्या पार्श्वभूमीचेर पाकिस्तानी नागरिकाक भारतात येवपाक बंदी घातिल्ली आसा. तशेंच भारतात जे पाकिस्तानी नागरिक आसात तांकां तेंच्या देशात धाडून दिल्ले आसात. ही प्रकरण नवीन आसतनाच इराक हांगासरल्यान जे कारवार
बंदराचेर माल वाहतूक जहाज येयला त्या जहाजात पाकिस्तानी नागरीक आढळून येयल्लो आसात. या पाकिस्तानच्या नागरिकाक तटरक्षक दलान ताब्यात घेऊन तेजी चौकशी केल्यानंतर तेका परतून इराक हांगा धाडिल्ले आसात. जहाजा बरोबर तेकाही इराकाक धाडिल्ले आसात अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो वतालो खंय तें कळूंक जाय. धरिल्लो ब्रँड गोंयांत सेल करपाचो अधिकार भलत्या कडेनूच. हे मोठे स्कॅम हाच्या फाटल्यान कोण आसा तें कळूंक जाय. लिकर ट्रेडर्साचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद उलयलो. पत्रादेवी कंटेनराचेर धाड घालपी त्या एक्सायज ऑफिसराकूय ट्रान्स्फर मारलो. समायक पत्रदेवी चेक नाक्याचेर धरिल्ल्या 3.25 कोटी सोऱ्याची सुत्रां गोंयांतल्या तळागाळांत पावल्यात. आता ह्या प्रकरणाचेर वेगवेगळी प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो खंय वतालो ताचें स्पश्टीकरण जाय. हाचे फाटल्यान कोण आसा तें कळपाक जाय. धरिल्लो ब्रँड गोंयांत सेल करपाचो अधिकार भलत्या कडेनूच आसा. हाडिल्ल्यांक अधिकार ना. व्हडलें स्कॅम ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक उलयलो. सो ही जी गाडी धरल्या डिस्कवरी म्हणून जी कंपनी आसा ही हरियाणा बेस्ड कंपनी आसा. सो हांकां हे प्रोडक्ट्स विकपाचे रायट्स फक्त हरियाणा स्टेटीक आसा आनी गोंयचे जे रायट्स आसा हे फक्त प्रितेश देसाईची जी कंपनी आसा रॉयल लिक्वीड LLP ही ताजे कडेच आसा. सो आतां हांगा आमकां कळपाक लागलां की ते बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर केली म्हणटा. कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर. समज कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर सुद्दां जर केली जाल्यार ती हांगा गोवा कस्टम बॉन्डान हाडून ताका एक्सायज परमीट मेळपाक शकना. कित्याक एक्सायजान रेजिस्टर्ड डिस्ट्रिब्युटर फॉर शिवाज रिगल, ग्लेन लेवेट, रॉयल सल्यूट हो फक्त प्रितेश देसाईची कंपनी रॉयल लिक्वीड आसा. सो अशें जेन्ना आसतना हो स्टॉक हाडलो कित्याक हो मोठो क्वेश्चन मार्क. सो हो एक मोठो स्कॅम आसा. लेट मी मेक अ डायरेक्ट एलिगेशन नाव. दिस इज अ बिग स्कॅम. इवेजन ऑफ एक्सायज ड्युटी एंड कस्टम ड्युटी ही कंपनी करपाक सोदताली काय कितें हाची चौकशी माननीय मुख्यमंत्र्यान करपाची सामकी गरज आसा. कित्याक दिस इज अ ह्यूज लॉस टू द स्टेट ऑफ गोवा इन केस इफ दे आर गेटिंग इट आउट इलिगली. सोरो विकपाचे अधिकारूच ना जाल्यार सोरो हाडिल्लो कित्याक? जर सोरो गोंयांत विकपाचो अधिकार ना जाल्यार तो खंय एक्सपोर्ट जावपाचो? सोरो हाडपी कंपनी 7 म्हयन्या आदीं रजिस्टर्ड जाला जाल्यार पयलेच इतले व्हडले कन्सेंट कशें कितें? हे सगळे प्रश्न आतां प्रकरणांतल्यान उक्तडाक येतात. मजगतीं पत्रदेवी कारवाय केल्ल्या उपरांत बदली करून न्हंय भागांत चेक नाक्यार हाडिल्ल्या अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर सोरो तस्कर करपी आनी एक गाडी धरली. अधिकारी एक्शन मोडार. न्हंयभाग जेन्ना ट्रान्सफर केले आनी 4 रातीर आनी रिक्षा धरले. ही जी रिक्षा आसा मडगांवच्यान मुंबय सॅम्पल लिकर घेवन वयताले आनी तेचे कडेन डॉक्युमेंट त्या टायमार नाशिल्ले. आनी जेन्ना आमी हांगा येवन विचारले जाल्यार तो ड्रायव्हर म्हणटा आपल्या कडेन डॉक्युमेंट आशिल्ले आनी ते खातीर कोण तरी घेवन येता. तो मेरेन सद्या जे एक्सायज ऑफिसर जी आसात ही जी गाडी आसा ताब्यान घेतलेली आसा आनी हेची फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पिर्णा अष्टगंध क्रेडीट सहकारी सोसायटीच्या फ्रॉडाचे केशीत इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान आदल्या 4 संचालकांक अटक करून बॉन्डार सोडले. अटक केल्ल्या मदीं 3 जाण पिर्णाचे, एकलो खंय सिरसयचो. 11 कोटींच्या फ्रॉडाच्या आरोपा सकयल डिसेंबर 2024 इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान 11 जाणां आड केस करून तपास सुरू केल्लो. In Pirna-based Ashtagandha Cooperative Society misappropriation of fund case, Economic Offence Cell has arrested 4 accused. The arrested accused are Prakash A. Naik, Prakash L. Naik and Prakash V. Naik, who are residents of Pirna, and one Krishna Harlankar, who is resident of Sirsai. Economic Offence Cell in December 2024 had registered FIR against 11 accused persons for misappropriating fund of the cooperative society to the tune of 11 crore rupees. After 6 months of investigation, so far police has arrested 4 accused who are former member of board of directors. Mukesh Kumar for Prudent. IAS अधिकारी यतींद्र मराळकर आणि संजीव गडकर परत गोंयांत ट्रान्स्फर. यशस्विनी बी, अश्विन चंद्रू आणि स्नेहा गित्ते गोंयाच्यान अरुणाचलाक. रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा, सुनील अंचिपका दिल्लीक ट्रान्स्फर. IPS अधिकारी ओमवीर सिंगाची दिल्लीक, केशव राम चौरासिया गोंयांत.
IAS आनी IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो अधिकारी गोंयसावन दुसऱ्या राज्यांत गेले जाल्यार 4 जाणांची गोंयांत बदली. तातूंत गोंयचो IAS अधिकारी संजीव गडकराचो आस्पाव आसा. गोंयचो IAS अधिकारी यतींद्र मळारकर लडाख सावन गोंयांत ट्रान्सफर. IAS संजीव गडकर काश्मीरांतल्यान गोंयांत ट्रान्सफर. IAS अर्जुन मोहन लक्षद्वीप सावन गोंयांत ट्रान्सफर. IAS संतोष सुखादेव लडाख सावन गोंयांत ट्रान्सफर. IAS रमेश वर्माची गोंया सावन दिल्ली ट्रान्सफर. IAS अरुण कुमार मिश्राची गोंय सावन दिल्ली ट्रान्सफर. IAS सुनील अंचिपकाची गोंय सावन दिल्ली ट्रान्सफर. IAS स्नेहा गिट्टेची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्सफर. IAS अश्विन चंद्रूची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्सफर. IAS यशविनी बीची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्सफर. वांगडा हेर राज्यांतल्या आनीकूय कांय अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या अवर सचिवान ह्या विशीं आदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत बेकायदेशीर बिफाची तस्करी करपी दोग कर्नाटकींक वाळपय पुलिसांनी धरले. 400 किल बीफ आनी गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. एका मोटारीत फाटल्यान घालून बिफाची तस्करी. वसीम हुगल आनी सुहील अहमद अत्तर म्हणटा तांकां केरी चेक नाक्यार धरले. नमस्कार. बॉर्डर चेकपोस्ट केरी सत्तरी हांगासर काल राती जेन्ना नाकाबंदी आसली त्या नाकाबंदीन गाडयो चेक करतना एक कर्नाटका वाटेंतल्यान गोवा वाटेन एक स्कॉर्पियो येताली. त्या जेन्ना स्कॉर्पियो गाडी आयली आनी चेक केली तेन्ना त्या स्कॉर्पियोन 400 किलोचे इल्लिगल गायचे मांस मेळ्ळेले आसा आनी हे जे मांस येताले ते कर्नाटकांतल्यान गोवा वाटेन ट्रान्सपोर्ट जाताले आनी हातूंत वसीम अहमद साब होंगल आनी साहिल अहमद अत्तर बोथ रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका हांकां दोगांकूय अरेस्ट केल्ली आसा. सद्याची गाडी आसा स्कॉर्पियो ती वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर दवरला आनी वेटनरी डॉक्टर येवन सगळे पंचनामा करून फुडली जी कारवाई आसा ती चालू आसा. आनी हे जे ऑपरेशन केल्लें आसा ते PSI कुशाली नायक आनी ताची टीम हांच्यांनी केल्लें आसा आनी फुडली चवकशी चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. स्टेट प्रोव्हिडन्साक लागपी फुडल्या 2 म्हयन्याचे फंड एका सप्तका भितर दिवपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान दिला. स्टेट प्रोव्हिडन्साचो ट्रस्टी डोनाल्ड फर्नांडीस सांगता. स्टेट प्रोव्हिडन्साक आतां बायलां भुरग्यां कल्याण खात्या कडच्यान समाज कल्याण खात्याच्या पावला सकयल शिफ्ट केल्यात म्हूण खंय कळ्ळां. ह्या फुडें बिगर गोंयकारांक ह्या संस्थांनी खंय घेवचें ना. He called us today for a meeting. He has looked into our grievances. Based on his understanding which he had with us for half an hour, we have gone much more. We have gone beyond what exactly we came for. He has assured that within the next 7 days, he will provide us funds for the next 2 months because of some Basically, he'll be giving us from the budget because there are some nitty-gritty left in the to be done because there has been a change from the women and child to the social welfare. So all these things need to be notified, and if by the time it gets notified, we will be getting the money only in somewhere in August. But CM has spoken because fortunately additional secretary finance was there, so he suggested that we can give them an advance from the existing budget so that the homes will not be affected. Women and child grants were coming from Women and Child Department. From this year, 1st April, the file has been transferred to social welfare. The money has been put in social welfare. We will not take any outsiders. How many outsiders are right now in the... We have in our shelter homes. Yeah. As of now, we have 15 to 18 which we have taken a couple of years back. So we cannot just throw them out for various reasons. Which we have told him very clearly, even if you give us the grants, we will not take any non-goans into our home. He immediately said we will write to the respective administration and tell them to take their people back. Which we have been impressing on this government last 2 years, but no secretary, director has been taking note of this. He has taken note. So I have told him, if you give me the grants, we are not going to take non-goans. Because we are having shelter homes in Maharashtra, we are having in Jharkhand, and we are going to open in Karnataka. You transfer them there, I'll take them there. For which he has called a meeting of the entire administration, and he will raise this point with the respective states. Which is a good move for us. Why should we look after them here? And why should more and more people come here? कळंगुटे शेकवाले तात्पुरते शेक घालचे जाणून फॅब्रिकेशन आनी स्टील वापरून CRZात कायमचे स्ट्रक्चर बांदतात. हे बंद जावंक जाय. ह्या आदी कोर्टान ही गजाल सरकाराच्या नजरेक हाडल्या, मात कारवाय जाल्ली दिसना. कळंगुटे कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम मिडिया मुखार. अशेंच सुरू उरल्यार खंय दर्यादेग काबार जावंक वेळ लागचो ना.
कमुडे तात्पुरते शेक घालचे सोडून कायमस्वरूपी बांदकामां येतात ते थांबपाक जाय ह्या पयलीं कोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन सरकाराचे नदरेक हाडून दितले. मात कोर्टाचो आतां अवमान जाता. एका डेव्हलपरान खंय दर्यादेगेवेली झाडां मारल्यात, थळावे उलयले. टेम्पररी शॅक्स आणि टेम्पररी हट्स आणि ह्याच्या नावार स्टील आणि फॅब्रिकेशन करून पर्मनंट स्ट्रक्चर उबे केलेली वता. तेन्ना ही स्ट्रक्चर जेन्ना बंद जातली, हे परमिशन जेन्ना बंद जातली तेन्नाच आमची शिकेरी टू बागा जी वेळ आसा, जे CRZ 0 to 2 नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून मानता पळय ती सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार ही जागा टोटली काबार जातली. बीच काबार जातलो, जे लिंगोड आसा ते काबार जातले, सँड्यून्स काबार जातले. परत आमकां एप्रोच करचें पडलें हायकोर्टाक जाल्यार ते आमी एप्रोच करतले आनी हें दाखोवन दितले. इट इज बिकम अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. It is not acceptable, and as the biodiversity committee and on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. Whatever the work which was going on, we asked him to stop, but I think 60% damage was already done within the span of from morning till evening, आणि तेंच्यांनी काम ते बंद दवरूंक लायलें तेंकां. आनी जेन्ना आमी येवन पळयलें इवन फ्रॉम आमचो बायोडायवर्सिटी बॅनूय म्हाका सांगूंक लागलो की अशें अशें जालां म्हणून. सो आमी तेंकां वॉट एवर द रिक्वायर्ड प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड. आयचे मिटिंगेक तेंची कंप्लेनूय आमी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन खात्यान ट्युरिस्टांक कुंभारजुवा कालव्यातल्या मानग्यांचे भोवडेक अधिकृत अधिसुचोवणी काडल्या. ट्युरिस्टांक मानग्यांच्या निसर्गीक राबित्यान तांचे सायट सिईंगाची एक वेगळी संद मेळटली. कुट्टाळी फेरी ते बाणस्तारी पुला मेरेन कालव्याचो वाठार क्रोकोडायल सायट सिईंगा खातीर नोटिफाय. इको टुरिझमाक नेट दिवंक उपक्रम. कुंभारजुवा कालवो मांडवी आणि जुवारी ह्या दोन मुखेल न्हंयांक जोडपी 15 किलोमीटर लांबयेचो कालवो. ह्या कालव्याच्या दोशी वाटांनी मँग्रोव्ह फॉरेस्ट आसा आणि ताकाच लागून वेगवेगळी जनावरां, पक्षी आणि मानग्यां खातीर हो तांचो राबितो जाला. कुंभारजुवा कालवो गोंयांतले मानग्या खातीरचे मुखेल मूलस्थान आसून हांगासर सुमार 40 ते 50 मानगी आसात खंय. ह्या जागेतले मँग्रोव्ह फॉरेस्ट जलचर आणि पक्ष्यां खातीरूय एक म्हत्वाची सुवात. थळावे बोट ऑपरेटर्स पर्यटकां खातीर 2 ते 4 वरांच्या बोट सफारीचेर आयोजन करतात, जातून पर्यटकांक ते मानगी, पक्षी आणि फुलपाखे दाखयतात. खात्यान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेत ह्या बोट ऑपरेटर्सां खातीर कांय नेम आणि अटी दिल्यात. बोट ऑपरेटर्सांनी पर्यटन खातें आणि बंदर कप्ताना कडल्यान परवानगी घेवप गरजेचें. नुस्तेमारी वेवसाय संचालनालय आणि संबंधित हेर विभागा कडल्यान ना हरकत दाखलो घेवप सक्तीचें. सगळ्या बोट ऑपरेटर्सां कडेन फर्स्ट एड उपकरणां, लायफ गार्ड जॅकेट्स आणि हेर सुरक्षा साधनां आसप गरजेचें. इंजिन बिगाड वा हेर आपत्कालीन परिस्थिती खातीर आपत्कालीन बॅकअप येवजण आसपूय गरजेचें. ह्या नव्या अधिसुचोवणेक लागून कुंभारजुवा कालव्यातलें मगर दर्शन आनीक सुरक्षीत आणि नियोजीत पद्दतीन जातलें, जाका लागून पर्यटकांक निसर्गीत सोबीतकायेचो अणभव घेवपाक मेळटलो. तशेंच थळाव्या लोकांच्या उपजिविकेक चालना मेळटली. हो उपक्रम गोंयांतल्या इको टुरिझमाक नवी दिका आणि पर्यावरण संरक्षणा खातीरूय सकारात्मक पावल थारतलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.